निल्लाचो कोको बीच फामाद टुरिस्ट मुद्दम थंय वचूंक सोदतात मात जायत्यो गजाली नाशिल्ल्यान टुरिस्ट ते दर्यावेळेर येवंक सोदिनात। आता थंयची कोमुंदात शेतकार आनी वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांनी एकठांय येवन टुरिस्टांक काय फॅसिलिटी स्वता जाग्यार घालपाचें थारायला। रस्तो, टॉयलेट, चेंजिंग रूम, लायटी अश्यो काय गजाली आसात। हो कोको बीच रोड खूप वर्सां पेंडिंग आसा, एटलीस्ट मोर दॅन 25 इयर्स, आनी हे आमचे ट्युरिस्टांक खूप त्रास जाता। आख्खे वर्ल्डार फेमस आसा तो एज अ कोको बीच म्हणून नेरूल। म्हणल्यार आतां इतलो प्रॉब्लेम जाता की एक गाडी गेली म्हणटकूच दुसरे गाडयेक वचपाक जायना, जावं म्हणून येवपाक जायना, एकल्यानूच वचपाचें आनी मागीर ती येयली म्हणटकूच दुसऱ्यान वचपाचें। 20-30 मिनटां रावची पडटा आनी तांकां बेजार जाता, बेजार जावन ते मातशें कमी जाता येवपाक। जे आमचे लोकल जे काम करता ते बोटी, ट्युरिस्ट बोटी चलयता किंवा बारीक बारीक स्टॉलां घालून आपले पोट भरता। म्हाका दिसता एक 100-150 तरी लोकल लोक आपली फॅमिली चलयता थंय, आनी ते फॅमिली खूप आदार जातलो। थंयचो आमदार लोकांक मेळ्ळो, ताणें हातभार लावंक तयारी दाखयल्या। इन्सिडंट जाल्ले आसा की बसीस शेतान पडलेले आसा, तर आमी हेका लागून शेतकाऱ्यांक कन्विन्स करून आनी थंयसरले लोकल जे वॉटर स्पोर्ट्स टीम आसा ते वॉटर स्पोर्ट्स टिमीन हे केला की तेंच्यांनी आपले ओन पैसे थंय यूज करून ते वॉटर स्पोर्ट्स टिमीन आपले स्वताचे पैसे ते शेतकाऱ्यांक कंपेन्सेट करून शेतकाऱ्या कडल्यान 1.5 मिटराचो थंयच्यानी हे घेतलेलो आसा। वी आर ट्रायंग टू गेट मोर लँड, जेणे कारणान ते थंयच्यान व्हेकल स्मूथ व्हेहिकुलर ट्रॅफिक मूव जातली। थंयसर ट्युरिजम एक्टिविटी जाता, थंयसर फिशर फोक्स आसा, आमचे नुस्तेकार भाव आसा, ते जेन्ना भिजोन येता तर तांकां थंयसर चेंजिंग फेसिलिटी जाय। जावं जे आमचे लेडीज जे बोट रायडाक वयता ती जेन्ना वॉटर स्प्लॅश जावन भिजोन येता जाल्यार तांकां कपडे चेंज करपाक मेळपाक जाय, तांकां टॉयलेट फेसिलिटी जाय। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे। गोयच्या आवाजान रिजनल प्लाना आड शिवोली जागृती केली। शिवोले चर्चीच्या वाठारात लोकां खातीर मिटींग दवरिल्ली। मिटींगेत रिजनल प्लान आनी पीडीए रद्द करचो म्हूण एक्टिविस्ट उलयले। प्रस्तावित पीडीएतल्यान 10 गांव कडेक काडपाची घोशणा टीसीपी मंत्री विजयान हे पयलींच केल्या। आयज आमी गोंयचो आवाज एनआरएलायड ऑर्गनायजेशन्स पळय आसा ते आयज आमी शिवोले आयल्या वयली, आमी गांवां भोंवून आतां शिवोले आयज आयल्या वयली। बेजिकली सगळ्या लोकांक शिवोलच्या दाखोवपाक एज पर द रिजनल प्लॅन शिवोलचो पळय गांव आसा त्या प्रमाणे एज पर रिजनल प्लॅन दोंगर आसा, जे शेतां आसा, भाटां आसा, तांचे कशें सेटलमेंट केल्या पळय ते। एंड बिकॉज ऑफ दीस देर इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डॅमेज टू द इकॉलॉजी, जे नॅचरल ब्युटी आसा ऑफ शिवोलीम ती सगळी डिस्ट्रॉय जावपाची आसा। सो आमी शिवोलच्या लोकांक दाखयतले द रिजनल प्लॅन आनी वी वॉन्ट द पीपल ऑफ शिवोलीम टू स्टँड अप, टू रायज एंड ओपोज दीस ड्राकोनियन रिजनल प्लॅन जो शिवोलेच न्ही आख्ख्या गोंयाक काबार जावपाचें आसा। हे जे कितें आमी करता, पीडीए नाका किंवा रिजनल प्लॅन नाका, हे झगडटा कित्या खातीर तर आमच्या खातीर न्ही, तुमच्या खातीर। फाल्यां सकाळी आमकां मेण्याचे किंवा प्लास्टिकचे लाकडाचे लाकूड तांबे मेळचें दिसता, मागीर आनी कसले खूब कशें हे करून जांभळां दिसतली, आंबे दिसतले, पणस दिसतले, पण खरें ओरिजिनल आमकां कांयच पळोवंक मेळचें ना। ह्या खातीर आमी सगळ्यांनी उठोवंक जाय आनी उठपाची तयारी करूंक जाय। पीडीएतल्यान 10 गांव काडले म्हूण टीसीपी मंत्री विजयान निकतीच घोशणा केल्या। रिजनल प्लानांतल्यान अवैध जमीन कन्वर्जनाच्या आरोपांचे चवकशेक टीसीपीन समिती नेमल्या। मंत्री म्हणटात चवकशेक आपयल्यार एक्टिविस्ट खूस मारता। प्रुडंटा खातीर शिवोलच्यान श्यामसुंदर फट्टे। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।